सो गाइस सांची नाही 5 जाल्ली आसा आणि तुमका कावळ्याचो आवाज येतलो। कावळो नाही आड्डता सामको म्हणटा तसो। सांच्या टायमार बीन खंयचे कावळे येतात ते आयकूंक येता आसतलो नाही तुमका आवाज। आणि 5 5:30 कितें तरी जाले। सो हायचो व्हिडिओ जो आसा तो असो लेट असो स्टार्ट केलो, कारण सकाळी एक व्हिडिओ जो आसा तो एंड केलो, तो म्हटल्यार आमी भाजी बीन हाडपाक गेल्ली तो व्हिडिओ। आणि आता म्हणटा तशें रेस्ट बीन केलो, जेवले बीन, मातशें मेडिसिन बीन घेतले आणि हो व्हिडिओ आता स्टार्ट केलो। सो हे गाइज, वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग। कशी आसा सगळी तुमी? आय होप सो तुमी सगळी बरी आसतली आणि सगळी बरी आसपाक जाय। आमी बीन बरी आसा आणि त्याच बरोबर कावळोय बीन तुमकां हाय हॅलो करता सामको व्हडल्या आवाजान म्हणटा तशें। सो आयचो व्हिडिओ जो आसा तो लेट स्टार्ट केलो, कारण म्हाका भाजी बीन दवरपाक जाय। आणि जस्ट नाव म्हणटात तशी मम्मी जी आसा ती ग्रॉसरी हाडपाक गेले। तुमच्या कानाचेर आवाज बसतलो, येद्या मोठ्यान आड्डता तो, म्हाज्या आई बीन कानार बसता। सो एक्चुअली माजरांक नाही जेवण मम्मीन घातला, तेका लागून तो खावपाक येयल्लो आसा। सो मम्मी जस्ट नाव म्हणटा तशी ग्रॉसरी हाडपाक गेल्ली आसा आणि त्याच बरोबर आता हांव भाजी बीन हाडलेली दवरतले। सो तुमचे बरोबर म्हटलें शेअर करूया की आमी कशे तरेन भाजी बीन दवरता ती। व्हडलेशें अशें कांय ना, खूब जाणांचे वेगवेगळे पद्दत आसतली। सो आमची बीन तितूंतली एक धाकटीशी पद्दत आसा भाजी दवरपाची, म्हणल्यार स्टोर करपाची। कशे तरेन फ्रिजान आमी स्टोर करता हे तुमकां दाखयता। आणि खूबशी भाजी हाडलेली आसा, प्लस म्हणटा तशें सांगून दवरला की फाल्यां बीन थोडी आमकां दवर म्हणून, कारण फाल्यां एकदम फ्रेश येतली नाही तेका लागून। दुदयाची शीर बीन मम्मीन सांगून दवरल्या, सो ती तर फाल्यां येतली। आणि ती आता परत शॉपार गेल्या, सो परत पळोवया कितें कितें घेवन येता ती, अशें आसा। सो कावळो पळय केदें आड्डता जाणा, म्हणजे तुमच्या कानार सारको बसला आसतलो आवाज, म्हटल्यार म्हाज्यात हांगसर आवाज बसता कानार, तरी आड्डता पळयात। सो अशें आसा। सो चला घरान या, भाजी बीन दवरया, कट बीन करपाक जाय म्हाका। ओय म्हणटा तसो। अरे कितें जाता रे तुका आड्डता येद्यान तो? तुका केदें आड्डता सामको व्हडल्यान। सो चला तुमकां म्हणटा तशें दाखयता कशे तरेन भाजी बीन आमी दवरता ती। व्हडलेशें अशें कांय ना, व्हडली अशी ट्रीक बीन अशें कांय ना आमचें। आमी सिंपल तरेन दवरता आणि सिंपल तरेन कशी दवरता तें दाखयता तुमकां, व्हडलेशें अशें कांय येना। आणि वेदर बरें आसा, सकाळच्यान पावस ना मेन म्हटल्यार, दाखयता पळयात तुमकां। ओगी जालो मातसो ओगी जालो, बरें दिसलें मातशें म्हणटा तशें। पळयात आड्डता ना, हो पळयात, हो आसा तो सोयरो आड्डता सामको। आयज व्हिडिओन सामको एटेन्शन घेता तो कावळो, म्हाज्या व्हिडिओन न्हय, आयज एटेन्शन घेवपाची तयारी आसा तेजी। हे पळयात, कितें रे, कितें जाय तुका? आड्डता कित्याक? आं कितें जाय? कितें जाय तुका? हो पळय वयर गेलो। आणि हे पळयात वेदर म्हणटा तशें बरें आसा, सकाळच्यान काय पावस ना, आतांय बीन पावस ना। सो सांजच्या टायमार पळोवया, एकदां रातच्या टायमार बीन येता। आणि हांगसर कितें सांगता हो? सो एका इल्लेशें नाही शीत घालता, म्हणजे तो ओगी रावतलो। पळयात गे, जशें की म्हाजी भाशा कळयल्या भशेन हांव सांगता तेका, आड्डता पळयात कसो। सो हे पळयात इल्लेशें शीत घालता तेका, म्हणजे तो ओगी रावतलो। आतां शीत पळोवन पळय केद्यान आड्डता तो पळयात। गे रे गे, जाय तुका शीत? जाय गे, शीत जाय? सो हांगसर दवरता, हांगसर ही खूब आसा न्हय, तेजेर दवरता, म्हणजे माजरां आनी कुत्रे तेका खावपाक दितले। नाल्यार नाय, हो आसा पळयात राजा आमचो, तो तेका खावपाक दिवपाचो ना। सो आनीकूय कावळे येतले, सद्या तर एकलोच येयला। सो हे पळयात, सांजच्या टायमार बीन खंयचे कावळे येता म्हाका कमेंट करून सांगात आं, तुमच्या थंय बीन येता जाल्यार। आमच्या हांगसर हे पळयात, कारण तांकां न्हय संवय जाल्या, आमी शीत बीन घालता न्हय तेका लागून। गे रे गे, गे आतां शीत दिता तुका, यो गे, यो गे। हांगसर हांवें थोडे फारशे शीत घातले, म्हटल्यार ते कावळ्याक। सो आतां सुशेगाद येतलो आणि खान वयतलो। आणि पळोवया म्हणटा तशें कितले कावळे येतात ते। आयजो तशें न्हय, हांव घालता तांकां डेली, हांव नाल्यार मम्मी घालता।
सो तांकां थोडी फारशी संवय आसा आनी अशे तरेन मातशें पुण्याचें काम हांव करता. म्हटल्यार म्हाका आवडटा एक्चुली पक्ष्यांक बीन घालपाक कितें. सो केन्नाय शीत म्हण तांदूळ म्हण अशे तरेन हांव घालता. आयजूच अशें ना बट आयजूच हांव तुमचे बरोबर शेअर करता की अशे तरेन घालता म्हणून. म्हटल्यार हेज्या पयलीं केन्ना व्हिडिओन हांवें दाखोवंक ना की हांव अशे तरेन शीत बीन घालता. बट आयज तुमकां पळोवपाक गावतलें. आनी प्लस जर तो कावळो जो आसा तो टायमार जर येयलो जाल्यार तुमकां पळोवंक गावतलें कशे तरेन कावळे येतात आनी खावन वयतात ते. सो पळोवया, येयलो जाल्यार बरें आसा, नाल्यार ओके ओके म्हणटात तशें तेज्या मुडाचेर म्हणटात तशें. अशें ना की कावळ्यांकूच माकड बीन येयत नाही जाल्यार सुद्दां हांव कितें एप्पल बीन आसत घरान न्हय जाल्यार दिता, कारण म्हाका तें लायक आसा. म्हाका मनजातीक अशें कितें खावपाक बीन दिवपाक खूब लायक. माजरां तर आसा, तुमी पयलेत आसतली. सो अशे तरेन चालू आसता म्हाजें. सो पळोवया, येयलो जाल्यार तुमकां दाखयता. सो तेज्या मागीर म्हणटात तशी भाजी बीन सारकी दवरपाक हे करया. आनी सद्या मान हांवें अशी दवरल्या कारण म्हाका डॉक्टरान तशी सांगल्या चड मान बीन हालो नाका, कारण कानांक तुज्या प्रॉब्लम जावं शकता. तेका लागून हांव व्हिडिओन बीन अशें मान चड हालयना, कारण आयजूच म्हणटा तशें डॉक्टरा कडेन वचून येयला न्हय तेका लागून. सो पळोवया कावळो येता की ना तो म्हणटात तशें. सो चला, त्या म्हणसर हांव हे करता. तो येयलो जाल्यार ओके हा, नाल्यार मागीर भाजी दाखोवपाक स्टार्ट करता तुमकां. सो गायज, हांगसर न्हय तुमकां वेगळे आनी सांगपाची गरज ना. तर एक न्हू तर कितलेशे कावळे येयले पळयात. भरपूर जाण येयले शीत खावपाक. सो आतां सुशेगाद शीत बीन खातले आनी वयतले. आनी आवाज पळया कसो आयकतात ते. भरपूर आसात, आनीकूय येतले स्लो स्लो करून. सो चला तांकां खावनी, त्या म्हणसर आमी आमचें काम करून घेवया. तुम्ही पळयलेत आसतले ना कितले अशे कावळे येयले. खरेंच सांगूंक ना जाल्यार म्हणटा तशें हांवें अजिबात चिंतूंक नासलें की आयच्या व्हिडिओन अशें कितें तुमकां पळोवपाक गावतलें. आनी अशा तरेन आयज व्हिडिओन कितें असो सीन बीन आसतलो म्हाका कांयच आयडिया नासली. बट बऱ्या तरेन कावळे येयले, भरपूर अशे कावळे येयले. आतां कावळेच न्हय, आतां पक्षी सुद्दां येतले. सो चला तांकां अशा तरेन एन्जॉय करुनी. आनी त्या म्हणसर आमी भाजयेचें जें काम आसा तें करून घेवया. त्या म्हणसर मम्मी सुद्दां येतली. आनी अशें कोणाक कोणाक लायक आसा कावळ्यांक बीन शीत घालूंक हें कमेंट करून सांगा. ओके, बाकी चला घरान या आनी भाजी जी आसा ती म्हणटा तशी दवरपाक स्टार्ट करूया. सो गायज, ही पळयात भाजी. म्हटल्यार हांगसर हांवें सगळी हॉलान हाडून दवरलेली आसा. म्हटल्यार हाती कडेन मेळटा अशें सगळें हाडून दवरला, म्हणजे बसले काय एकदम एक एक करून सगळें दवरपाक मेळटलें. आनी त्याच बरोबर थोडी फारशी भाजी जी आसा ती हांगसर म्हणटा तशी घेतल्या हांवें, कारण कालूय आमी भाजी हाडलेली खुबशी अशी. सो ती ऑलरेडी मम्मीन फ्रिजान दवरलेली आसा. आतां हांगसर थोडीशी हाडल्या, ती दवरपाक जाय म्हाका. स्पेशली कॅबेज म्हण, कांदे, बटाट बीन अशें. आनी प्लस थोडी भाजी मम्मीन ऑलरेडी सांगून दवरल्या, ती फाल्यां हाडटली, म्हटल्यार फ्रेश येयल्या उपरांत. आनी बोर्ड बीन घेवन बसला, सो कटींग करूंक जाय. आनी तेच बरोबर जस्ट नाव म्हणटा तशें आमच्या हांगसर न्हय एकलो दारान हे घेवन येयल्लो. कितें जाणा, हे आमाडे जे आसता न्हय ते घेवन येयल्लो. हे पळयात, हे दिसता ते, हे पळयात, हे आमाडे जे आसता न्हय बारीक अशें ते घेवन येयल्लो. आनी ते मम्मीन परत घेतले आसले तशें. आनी हांगसर एक तवशें दिलें म्हाका तिणी, त्या काकान म्हणटा तशें फ्री, कारण आमी घेतात त्या काका कडसून भाजी. आनी तेच बरोबर हांगसर काकीन दिले आमाडे. हे पळयात, ते मोठे आसा आमाडे. म्हटल्यार गांवठी भेंडे बीन मम्मीन घेतले, ते ऑलरेडी फ्रिजान दवरले. भेंडे, वाली, गांवठी आहा स्पेशली, ते घेवन दवरला तिणी. आनी ही उदळ हाडलेली आमी सकाळी भाजी, ती म्हाका आतां दवरपाक जाय. सो हांगसर म्हणटा तसो पाटलो जो आसा म्हटल्यार रॅक, तो हांवें हांगसर हाडून दवरला. तो क्लीन बीन करून आतां न्यू पेपर बीन घालून सगळी भाजी अरेंज करूंक जाय. सो दाखयता तुमकां म्हटल्यार आमी कशे तरेन अरेंज करून दवरता. व्हडलेशें कांय ना, सिंपल तरेनूच दाखयता. सो तुमी बीन मागीर म्हाका तुमची आयडिया शेअर करा, म्हणजे तुमी कशे तरेन भाजी बीन दवरता. आमी न्हय प्लास्टीक बॅगान अशी दवरता. म्हटल्यार ही पळय, हांगसर हांवें खुबशे पिशवे घेतले, जे आमी भायर उडयता न्हय तेच पिशवे आमी यूज करता. बरे तरेन धुवन बीन, डायरेक्ट ना, बरें धुता बीन आनी ते सुकोवन अशें दवरता.
सो अशे तरेन मम्मी स्टोर करून दवरता प्लास्टीक बेश्टे वेस्ट करिना आनी हांगा थंय उडयना तेका लागून. सो हे आतां हांव हांगसर यूज करतले आनी थोडे फारशे डबे आसा ते बी यूज करतले. सो गायज हांगसर न्हय सगळी भाजी जी आसा ती हांव घेवन बसलेले आसा. आतां एक एक करून डब्यान दवरपाक स्टार्ट करतले आनी थोडे जे भाजयो आसा ते पिशवेन दवरतले आनी प्लस थोडे भाजयो जे आसा ते आमी कट करून बीन दवरता. आनी हांगसर ही जी भाजी आसा ती म्हाका म्हणटा तशी हे करूंक जाय, निवडूंक जाय. म्हटल्यार सगळे मिरसांगो मागीर चिटकी बीन मिक्स जाल्ली आसा. तरी मम्मीन आय थिंक सो वालपापडी हाडूंक ना, पूण पळोवया फाल्यां बीन तिणी सांगून दवरलें ना. आनी त्याच बरोबर थोडे भाजयो जे आसा ते असल्या पिशवेंनी घालून दवरता. तरी मम्मीन दुदयाची शीर बीन सांगल्या काका येयली काय दवर म्हणून. आयज नासली, काबार जाल्ली. म्हटल्यार आसली काका कडेन थोडे बट कट करूंक नासले. सो तेका लागून म्हणपा लागलो काका फाल्यां दिता तुमकां धाडून. सो बरें जालें. आनी सद्या आमगे कितें म्हणटा तशें हे चड जाला, कितें म्हणटात ते दाखयता तुमकां वेट. सो हे आमाडे जाल्ले आसा. रेसिपी शेअर करता तुमच्या बरोबर केन्नाय. ओके, केन्नाय म्हटल्यार चवथी कडेन. प्लस बोर्ड बीन घेवन बसला कारण फ्लावर बीन आसा तो हांव कट करून दवरता. सो दाखयता तुमकां एक एक करून. सो आमी स्टार्ट करया ती म्हटल्यार फ्लावरा पासून स्टार्ट करया. सगळ्यान पयलीं फ्लावर जो आसा तो हांव कट करपाक घेता. सो एक एक करून तुमकां दाखयता. आनी प्लस म्हणटा तशें तुमी बीन ह्या व्हिडिओन म्हाका सजेशन दिवं शकता की कशे तरेन भाजये दवरूं शकता बरे तरेन. कारण हांव म्हणटा तशें न्यू डबे घेवपाचे ट्राय करतले. दाखयता तुमकां बीट. थोडे फारशे डबे जे आसता न्हय ते आमचे स्पेशल आसता भाजयेक लागूनूच. म्हटल्यार हो जो डबो आसा पळयात, हो डबो जो आसा तो आमी मिरची दवरपाक यूज करता. हे पळयात. सो आतां मातसो क्लीन करूंक जाय आनी तेच्या मागीर मिरसांगो ज्यो आसा ते घालपाक जाय. आनी प्लस म्हणटा तशें दुसरो जो डबो आसा न्हय तो आसा हो. हे पळयात असो आसा. तेका हांगसर क्लिप्स आसा. म्हटल्यार एअर पास जावपाक बीन अशें हे दिल्ले आसा. सो एक ओपन करपाचो. सो हे न्हय आमी खूब दिसा पयलीं घेतलेले. बरो टायम जालो, ऑलमोस्ट 2 वर्सां बीन जाली आसूं शकता. सो हो बीन आतां क्लीन करूंक जाय आनी यूज करपाक जाय. सो ऑलरेडी मम्मीन थोडा फारसो क्लीन करून दवरला. सो हितून आमी ओली कोथंबीर कट करून घालता आनी हितून मिरसांगो हे करता. माझी मान जी आसा न्हय ती अशीच दवरची पडटा म्हाका. सो ओके, सो चला भाजी आतां दवरपाक स्टार्ट करूया. सगळ्यान पयलीं फ्लावर दाखयता तुमकां. सो गायज हो पळयात फ्लावर जो आसा तो आमकां आतां बारीक कट करून दवरपाक जाय. तुमकां जाय तसो तुमी दवरूं शकता बट आमी अशे तरेन दवरता. म्हटल्यार हे बीन आसा न्हय ते अशें कट करून घेता. हे पण हे जे आसा ते काढून उडयता. फ्लावर आमी कट करून दवरता, बारीक बारीक पीस करून दवरता. म्हटल्यार इजी जाता मागीर आमकां फ्राय बीन करपाक. आतां तुमकां जाय तसो तुमी दवरूं शकता बट आमी कसो कितें स्टोर करता हे दाखयता तुमकां. सो हे सगळ्यान पयलीं काढून घेता. आतां हे जे आसा न्हय ती थोडी जाणां भाजी बीन करता हेजी बट आमी हे यूज करिना, हे भायर उडयता. तुमी यूज करताले कमेंट करून सांगा म्हाका. सो हे सायडीक दवरता. सो तेच्या मागीर असो जो फ्लावर आसा तो हांव कट करून घेता. हो सो हो बरे तरेन क्लीन करूंक जाय. म्हटल्यार आमी यूज करच्या पयलीं न्हय हो गरम उदकान बीन घालून तो मागीर तसो यूज करता. कारण एकदां किडे बीन आसता भितर न्हय. सो तेका लागून एकदां बरो आसता, एकदां मागीर तो हे आसता. आनी हांगसर हे पळयात अशे तरेन दिसता की नकळो अशे तरेन जीव बीन आसता. हे पळयात बारीक बारीक. सो तेका लागून गरम उदकान बीन घालून आमी यूज करता. तुमी कशें कितें यूज करता हे म्हाका कमेंट करून सांगा. सो फटाफट कट करून घेवया. सो हे पळयात हे जे आसा न्हय ते सुद्दां आमी यूज करिना, ते भायर उडयता. सो आतां हो फ्लावर जो आसा तो अशे तरेन आमी हे करून दवरता. पळयात. सो हे आतां हांव पिशवेन घालून दवरतलें. हे पळयात. आनी जाय तेन्ना मागीर भायर काडपाचो, मातसो गरम उदकान घालपाचो, धुवपाचो आनी मागीर यूज करपाचो. सो हांगसर आतां हांव एक पिशवी घेतले आनी पिशवेन डायरेक्ट घालतले आनी स्टोर करतले. तुमकां जाल्यार तुमी डब्यान सुद्दां दवरूं शकता. हांगसर हांवें खंयचीच भाजी न्हय धुवंक ना ते बीन सांगता तुमकां. थोडी जाणां धुतात, सुकयतात आनी मागीर स्टोर करतात बट हांवें तशें हांगसर कांय करूंक ना. हांव डायरेक्टूच अशें दवरतलें म्हणजे जाय जाय तेन्ना काडपाचो आनी धुवपाचो. हे पळयात. सो हे जे आसा ते वेस्ट आसा. सो हे पळयात हो फ्लावर जालो. सो मागीर न्हय बरी एक टायट म्हणटा तशी
गाड मारपाची ही पळय अशा तरेन आनी मागीर अशा तरेन तो स्टोर करपाचो। हांगसर पयलींच सांगता हांव म्हाजी पद्दत हांगसर हांव शेअर करता, अशें ना की अशेंच दवरूंक जाय, बट आमी कशें कितें दवरता हें मात तुमकां ह्या व्हिडिओनसून हांव दाखयता। बट नाल्यार मागीर कमेंट येवं शकता की अशें दवरिनात तशें दवरिना म्हणून, बट आमी अशें दवरता सो तें तुमकां सांगता कशें तरेन। सो हे पळय फ्लावर आतां हांव अशेंच फ्रिजान स्टोर करतलें, जाय जाय तेन्ना काडपाचो, धुवपाचो आनी यूज करपाचो। तेज्या मागीर आतां हांव घेतलें तें म्हटल्यार वांयगी। आतां वांयगी आसा ती हांव डायरेक्टूच स्टोर करता, ही पळयात। सो सगळी वांयगी एक एक करून काडून घेवया। सो हितून भरपूर अशी मिक्स भाजी आसा। सगळ्यान पयलीं ओली कोथिंबीर आसा ती सायडीक दवरता, निरपणस बीन आसा, कॅबेज बीन आसा। सो ही पळयात। सो सगळ्यान पयलीं वांयगी जी आसा ती हांव काडटा, ही पळयात। आतां ही जी आसा न्हय ती आमकां स्टोर करूंक जाय। ही बीन हांव पिशवेन घालूनूच दवरतलें। सो वांयगी जी आसा ती बीन आमी देठ बीन काडिना, देठा सकटूच दवरता। आतां तुमी कशी दवरता हें म्हाका खबर ना, बट आमी देठा सकटूच दवरता। ही पळयात अशा तरेन डायरेक्ट। सो असले पिशवे जे आसता न्हय ते वेस्ट करपा जायना, अशे भाजयेक बीन यूज जाता। हे पळयात। सो ही जाली वांयगी आमची। आतां हांव काडटलें तें म्हटल्यार कॅबेज आनी प्लस हो पळयात, हो जो आसा तो दवरतले। एक्चुअली हो न्हय वताक बीन मातसो दवरतात, चुरण म्हणटा हे पळयात। चुरण म्हटल्यार आमी खतखत्याक बीन यूज करतात, थोडे थोडे चुरणांक खाज बीन येता। आतां हे चुरणांक खबर ना म्हाका, बट हो जो आसा न्हय तो आतां कसो कितें स्टोर करप हें म्हाका खबर ना, सो हांव सायडीक दवरतलें। सो मम्मीक सांगतलें मागीर। सो हो पळयात चुरण आसा आनी कसो पीस गावलो हें म्हाका खबर ना, कारण चुरण बीन सद्या म्हारग आसता न्हय तेका लागून। हे पळयात। सो चुरण जो आसा तो सेपरेट दवरतलें हांव। आनी तेच बरोबर आतां हांव कॅबेज घेतलें आनी शिमला घेतलें। सो ही पळयात शिमला। सो आमी असलेच पिशवे जे आसा ते यूज करता। हे पळयात देखून शिमला जाली। पळोवं शकता तुमी एकदम टायट अशी बांदून दवरता आमी ती। आनी अशी भाजी दवरल्यार न्हय काय पिड्ड्यार जायना। सो म्हाका डोबे बीन ऑर्डर करपाक जाय भाजी बीन दवरपाक। हे पळयात। सो अशें आसा। आतां कॅबेज दवरया। कॅबेज जो आसा तो दवरतलें। हे पळयात। सो गाइस हांगसर हांवें थोडी फारशी भाजी दवरलेली आसा। आतां मेन म्हटल्यार कांदे बटाट बीन हांव दवरतलें, ते म्हटल्यार ते स्टँडान दवरतलें। सो ते कशें कितें दवरता ते दाखयता। म्हटल्यार कशें जाणा कांदे बटाट जे आसा न्हय ते खाली करून घेता पयलीं, म्हणजे म्हाका बाकीची भाजी अरेंज करपाक बरी जातली। सो हो पळयात तो स्टँड, म्हटल्यार हेतून थोडी फारशी भाजी आसा ती हांव सगळ्यांत पयलीं काडून घेतलें। आनी सद्या चवथी कडली न्हय अशी कंडिशन जाता की भाजीच भाजी जाता, बट फ्रिजान जागो ना। आमच्या फ्रिजान न्हय सांगपाक गेल्यार जागो ना। सो अशी कंडिशन जाता। हे सगळे पयलीं काडून घेता। पेपर बीन चेंज करपाक जाय आनी मागीर एक एक करून दवरपाक जाय। बॅकग्राउंड म्युजीक हेरी आड्डता। सो हेचेर पयलीं कपडो बीन मारून घेतले आनी तेच्या मागीर दवरू। आनी हांगसर इतली गरमी जाता ना, भरपूर अशी गरमी जाता। सो एक्चुअली न्हय मम्मीन हो धुवन घेतलेलो, सो तरी बट कितें म्हणटा तशें कपडो मारलेलो बरो न्हय, रोखडी धूळ जाता। धूळ सांगू नाका, रोखडी बसता न्हय तेका लागून परत एकदां म्हटलें पुसून घेवया। सो तुमची कशी कितें तयारी चालू आसा चवथीची हें म्हाका कमेंट करून मुद्दाम सांगाता। आमची तर अशा तरेन चालू आसा ही पळयात। चवथीची तयारी कितलेय बेगिना स्टार्ट केली तरी काबार ही जायत ना, कामां म्हणटा तशी।
सो आता मम्मी पळोवया केन्ना येता ती. टायम लागतलो, गर्दी आसता न्ही सद्या. सो अशी काय. सो आता हेचेर हांव एक एक करून पेपर घालतले आनी भाजी दवरपाक स्टार्ट करतले. सो गाइज हांगसर फायनली म्हणटा तशें सगळे बटाट आनी लसूण आले बीन अरेंज केले हांवें. सो आले म्हटल्यार आले कांदे आनी बटाट आमी अशे तरेन दवरता. सो हे पळय ह्या स्टँडान अशें घातले काय बरें जाता. आतां म्हणटा तशें बाकीची भाजी आसा ती उरल्या, म्हटल्यार मिरसांगो ओके वालपापडी सुद्दां हाडल्या मम्मी, हांवें चेक करूंक नासली. सो ही पळय वालपापडी बीन आसा आनी आतां बाकीची जी भाजी आसा ती दवरपाक जाय. सो हे जे काम जाल्लें आसा. सो आता एका सायडीक दवरया आनी काळोख पडत येयलो भायर म्हणटा तसो. टायम सांगपाक गेले नाय 6 जाय दिली आनी मम्मी सुद्दां येयली. सो आता बाकीची जी भाजी आसा ती अरेंज करया, म्हटल्यार ओली कोथंबीर कशी कितें स्टोर करता ती दाखयता तुमकां आतां मेन म्हटल्यार. सो गरमी जाली जाणा भरपूर. सो चला बाकीची भाजी आहा ती एक एक करून आतां हे करता. भाजी अरेंज करपाक न्हय बरो तसो टायम वयता, बरो टायम घेवन सगळी अरेंज करपाक जाय. कशें अशी दवरिना आमी, सिस्टमॅटिकली सगळी अशी दवरता. केदोसो कांदो पळयात. सो चला ओली कोथंबीर आतां स्टोर करूया आमी. सो तुमकां जाय जाल्यार तुमी म्हणटा तशी अशी निवडून सुद्दां दवरूं शकता. सो हांव थोडी फारशी कट करतले आनी तशें दवरतलें. म्हटल्यार निवडपाक सुद्दां बरी. निवडपाक म्हटल्यार थोडी जाणां अशी दवरतात, लायक पळयात ही पळयात अशी दवरतात. ही ताडा जी आसता ती काडून दवरप अशी तरेन दवरता आनी थोडी जी आसा ती कट करता. सो हांगसर हांवें ना एक डबो घेतलेलो आसा हो पळयात, जो म्हणटा तसो हांव आतां यूज करतलें आनी हितून हांव दवरतलें. सो हांव न्हय कट करतलें, अशी दवरचें ना, म्हटल्यार अशी निवडचें ना, कारण ताका बरो टायम वयता. ताका लागून तेजी मुळां जी आसा ती कट करतलें. सो ही पळयात. सो अशे तरेन दवरतलें. ही पळयात. आनी मागीर धुवन यूज करपाची. सो ह्या डब्यान आतां हांव ती म्हणटा तशें स्टोर करतलें. हे पळयात. सो अशी करून दवरता, पळोवंक शकता तुमी. सो हांवें ह्या फावट न्हय चड अशें तेजे हे काडूंक ना, बरें लांब अशें दवरले आनी शॉर्ट कट केले, नाल्यार एकदां हांव लांब कट करता. सो ही अशे तरेन. सो आतां हो डबो जो आसा तो टायट बंद करपाचो आनी प्लस हांगसर जे बटन दिल्या ते एक हांव ओपन दवरता, म्हणजे एकदां कितें जाता भितर उदक सुट्टा आनी मागीर पिड्ड्यार जाता. सो ताका लागून हे एक ओपन दवरता. सो ही जाली आमची ओली कोथंबीर. ही पळयात. सो आतां हेतून न्हय मिरसांगो बीन आसा. सो मिरसांगो बीन हे करपाक जाय, निवडून घेवपाक जाय. हे पळयात मिरसांगो ज्यो आसा ते आतां निवडून घेतले, म्हटल्यार हे जे आसा न्हय तेजे कितें म्हणटात ते वयले जे हे आसा ते काडटा, देड जे आसा ते आमी काडटा आनी देड काडून अशें म्हणटा तशें मिरसांगो जे आसा ते स्टोर करता. ते बीन न्हय डब्यान स्टोर करता.
हो पळयात, हो जो डबो आसा न्हय तो स्पेशली मिरसांगांक आमी यूज करता. तुमच्याकडे आयस्क्रीमीचे डबे बीन आसा जाल्यार तुमी ते सुद्धा यूज करू शकता. सो आता अशा तरेन म्हणटा तशें ते स्टोर करपाक जाय. हे पळयात देड काडून ते स्टोर करपाक जाय. सो आता सगळ्यांचे देड जे आसा न्हय ते अशा तरेन आता काढून घेवया. हे पळयात. सो अशें काढून दवरल्या उपरांत न्हय खूपच बरें जाता आनी यूज करपाक बी बरें तुमकां. सो आमी अशेंच दवरता म्हणजे मिरसांगो बीन पिड्ड्यार जायना तेका लागून. सो हे पळयात प्लस हेतूनय आसा. हे पळयात हे निवडून दवरूंक जाय. सगळ्यात पयलीं हे जे प्लास्टिकेर घातले ते दवरता आनी टमाट बीन आसा. हे पळयात टमाट बीन न्हय आमी अशेंच दवरता. ते प्लास्टिकान दवरिना, ते आयदनानूच दवरता. म्हटल्यार फ्रिजाचे जे आयदन आसता न्हय तेतूनच दवरता. हे पळयात टमाट बीन. सो ते सायडीक काडून दवरतले हांव. टमाट आले म्हण हे सगळे न्हय अशें सेपरेटूच दवरता आमी. हे पळयात सो कांदो एक उरलो, हे टमाट आसा ते अशें दवरता. आनी तुमकां जाय जाल्यार तुमी भाजी पयलींच धुवन घेवन ती फ्रिजाक म्हटल्यार धुवन घेवपाची आनी फॅना कडेन म्हटल्यार मातशी सुकोवपाची आनी अशे तरेन मागीर ती हे करपाची. बट आमी तशी करिना, आमी डायरेक्टूच अशी हे करता. तर नाही फायनली म्हणटा तशी सगळी भाजी जी आसा न्हय ती हांवें अरेंज केली, पिशवेंनी घालून घेतली. हांगसर वाल पापडी जी आसा न्हय ती पिशवेन घातली. ही पळयात. सो कितें जाता ना अशें घातलें न्हय काय एक एक पिशवी काडून तुमकां यूज करपाक गावता. म्हटल्यार सोदपाची बीन गरज ना आनी आमी तर अशीच दवरता एक एक पिशवेंनी घालून. सो मागीर ती न्हय इजी जाता न्हय आमकां. हे पळयात आनी स्पेस बी वाचता. सो अशे तरेन पिशवे बांदून दवरपाची. ही जाली वाल पापडी. त्याच्या मागीर हांगसर हांवें न्हय वांयगे घातला. सो ते बी सेम तशेंच. हांगसर देड बीन कांय काडूंक ना, डायरेक्ट म्हणटा तशें गांठ मारपाची आनी अशे तरेन दवरपाची. सो हे पळय फटाफट म्हणटा तशी क्लीन करून घेतली हांवें आनी आतां म्हटलें दवरया. अशी निवडून घेतली, मिक्स आसली न्हय ती सगळे. सो हे पळय बॅकग्रावंड तुमकां दिसतात आसतलो. सो अशे तरेन. सो हे जाले आमचे वांयगे. हे आसा मिरसांगो. सो हितून न्हय मिरसांगो सगळे स्टोर जायना. सो हांव कितें करतलें थोडे जे आसा न्हय ते पिशवेन घालतले आनी थोडे जे आसा ते हितून दवरतले. आनी पळय ही आसा चिटकी. अशेंच सगळे भाजयो दवरले आमी. सो हे पळय चिटकी न्हय मोडून दवरूंक ना, जाय जाल्यार तुमकां हे देड काडून अशे तरेन मोडून दवरूं शकता. सो करपाक मागीर इजी. काडली म्हणटा तशी केली तेका लागून. बट आमी तशें करूंक ना. आनी ही भाजी जी आसा न्हय ती आमी एक्चुअली धुवन बीन दवरिना, कारण थोडे भाजयो धुवन दवरल्या उपरांत रोखडे पिड्ड्यार जाता तेका लागून आमी धुवन दवरिना. बट थोड्यांक जाय जाल्यार धुवपाचें आनी मागीर साकाचेर बीन थोडी सुकत घालता या बेडशीटाचेर सुकत घालता. बट आमी अशे तरेन दवरताय. पळय ही जाली चिटकी. तेच्या मागीर इवन गाजर सुद्धा आमी पिशवेनूच दवरता अशे तरेन. असले पिशवे जे आसा न्हय ते उडोवंक जायना, यूज जाता भरपूर. सो ही पळय. सो अशे तरेन जालें एकदां काम म्हणटा तशें. आनी हे मिरसांगो आसा ती पिशवेन घालून दवरतलें हांव. हे पळय आतां तुमकां पिशवे दाखयता एक एक करून. सो हे पळय हे मिरसांगाचो डबो जालो तो हांव आतां हांगसर घेतलें बंद करून. हे पळय असो आसा हो डबो. तेच्या मागीर हे मिरसांगो जाले. तेच्या मागीर गाजर, चिटकी, फ्लावर. हे तेच्या मागीर हांगसर आहा ते आमाडे. सो आमाडे तुमकां दाखोवपूच ना, आमाडे भरपूर म्हारग आसतात. तेच्या मागीर ही जाली वांयगी. तेच्या मागीर हे जाले वालपापडी. तेच्या मागीर हे जाले परत व्हडले वांयगे. तेच्या मागीर हो जालो कॅबेज. सो बीट बीन हाडूंक ना, बीट बीन फाल्यां हाडटली आमी. सो बीट बीन घेवपाक जाय. तेच्या मागीर ही जाली शिमला मिर्च. सो आनी कितें विसरलें परत हे आसले तशे आमाडे. हे मोठे आमाडे आहा, दाखयता तुमकां मुद्दाम दाखयता.
आमाडे म्हणतो की न्हय तोंडाक म्हज्या उदक सुटलें. सो हे पळय केदे मोठे आमाडे आहा पळयात भरपूर. आनी हे जर म्हापसा हाडूंक वचत जाल्यार भरपूर म्हारग आसतले. सो अशा तरेन आमाडे आहा. सो ही माझी भाजी जाली अरेंज करून. अशा तरेन म्हणटा तशें भाजी अरेंज करता म्हणसर न्हय भरपूर अशी गरमी जाली. सो मातशें म्हटलें बसया. मातशें 5 मिनटां बसला आनी तेच बरोबर भाजी अरेंज करून जाली. बट जो पसारो आसा न्हय तो अजून हांवें अरेंज करूंक ना. आतां सगळें म्हणटा तशें क्लीन करूंक जाय. आनी हे काम जाल्या उपरांत असले तशें ग्रॉसरी जी आसा ती म्हणटा तशी स्टोर करून दवरूंक जाय. म्हटल्यार डब्यांनी घालूंक जाय. सो म्हणटा तशी कामां केन्ना काबार जातली काय खबर. आनी तो पसारो साणून हांव तशेंच बसला कारण नाय जीव खर्रो काबार जाला. आनी भायर तर काळोख जाला सामको. सो मम्मी एकदां येयली आनी परत आसली तशी गेली. सो आतां चाव बी घेवपाक जाय. आनी भाजी जी आसा न्हय ती आमी अशी स्टोर करता. हितून कितें चेंजीस करूंक जाय जाल्यार म्हाका हे कमेंट करून सांगा. म्हाका खूब लायक जातले. आनी प्लस कितें सजेशन जर दिवंक जाय जाल्यार मुद्दाम दिया. खरेंच म्हाका आवडटले. म्हणजे आमी थंय सुद्धा भाजी अशे तरेन घरान नेवीन गेल्यार कशें कितें दवरूं शकता. म्हटलें नेवीन घरान गेलें काय हांव डबे बीन ऑर्डर करतले बरे तरेन अरेंज करपाक गावता तशें. हांगसर आतां पिशवेंनी दवरता बट थंय मातशें डिफरंट दवरतले. भितर अरेंज करून जाली. बट हो जो पसारो आसा पळयात सगळी कडेन हो पसारो तो आतां म्हाका क्लीन करपाक जाय.